कितें चिंताय तें सोच जाता. रोमकारांक 14:14 म्हणटा, जर आमी कितें पातोक म्हूण चिंतात, जरूय तें पातोक न्हय, तें आमकां पातोक जाता. तितलें शक्तिवंत तुजें मन आसा आनी तितलेंच भिरांकूल आडेचो गुन्यांव. तूं जाणोय, गुन्यांव थारोवप आनी फॉर्मोन मारप आनी तूं रोंटोर आसा म्हूण जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां गुन्यांवकारी करता, आमचे थंय एक निरोगी पाचताप गुन्यांवाचो उत्पन्न करता. पूण जायते फावटी दुस्मान तोजवीत करता आमकां गुन्यांवकारी थारावंक ज्या वस्तूंक आमकां गुन्यांवकारी थारावपाक ना. उदाहरण दिवन, जर तुवें पातक केला आनी तूं खरेंच पाचताप केला जाल्यार त्या उपरांत तूं गुन्यांवकारी म्हूण चिंतूंक नाका. म्हणजे जर त्या उपरांत तुका तूं गुन्यांवकारी दिसता आनी तसलो गुन्यांव तुका तसोच लागतलो जसो तूं सदांच लागता, म्हणटूच एकूच वाद तुज्यान अंतर दाखोव येता, जर तूं देवाचें उतर जाणोय. तुका बोलतेंशें दिसना हांवें पाचताप करच्या आदीं हांव गुन्यांवकारी जाता आनी पोचताप केल्या उपरांत हांव गुन्यांवकारी दिसता आनी हो गुन्यांव तसोच दिसता जो गुन्यांव दिसतालो तसो. तर म्हज्यान कशें सांगूं येता हांव गुन्यांवकारी वो न्हय? कित्याक म्हजी बायबल सांगता ताणें म्हजें पातक सोंसलें आनी म्हजो गुन्यांव आनी लॉस की तो म्हजें पातक काडटा उदेंतीक थान पश्चिम पासून, आनी तो तांचो परत उगडास करिना. आनी हांवें निर्णय घेतला उगडास करची ना जाची देवान विसर घातल्या. तर तूं म्हणटाय, बरें म्हाका दिसता ताचें कितें करूं? तुवें तें विसरोंक जाय. पूण म्हज्यान तें करी नजो वय करी येता. तूं तें आसा म्हूण नेगार वचो नाका, पूण ताचेर तुजें ताबो घेवन येता म्हूण नेगार वेताय. आनी घडयेक तूं मातसो व्हडल्यानूय उलय, हांव जाणो म्हाका कितें दिसता, बरें हांव गुन्हेकारी दिसता, पूण हांव न्हय. त्या अनुसार तूं म्हजें आयकोता, हांव न्हय, हांव गुन्हेकारी न्हय. म्हाका बक्षिलां, कित्याक बायबल म्हणटा म्हाका बक्षिलां म्हूण. ते परी तूं बदलता तुजें मन बदलून. एक बदललें मन नोकली भावनाकीन घोट आसा. तुका तुज्या जिवितांत जैत केन्नाच मेळचें ना. तूं शिकोसर की जें तूं जाणो तें तुज्या भावना वयर आसोंक जाय. चलात हांव बरो सेरमाव दिता. तूं कितें जाणो तें तुज्या भावना वयर आसोंक जाय. तूं म्हणटाय, बरें म्हाका दिसता कोणाचो मोग करिना आनी म्हाका दिसता कांय बदलचें ना म्हूण. हांव निराशी आनी दुख्खी आसा. हे, म्हाका जायते फावट तशे दीस आसात. तेन्नाय तुवें म्हणोंक जाय, हे म्हाका कितें दिसता तें हांव जाणो, पूण हांव हेंवूय जाणो की हांव जाणो. आनी हांव जाणो की देव महान म्हूण. आनी हांव जाणो की म्हज्यान हें करूं येता. जर हांवें तें करूंक जाय, जर हो ब्राजीचो दाव म्हाका दिला जाल्यार म्हज्यान तो दाव खेळोंक जाता आनी हांव जोगती वन जातलीं. देव तातूंत बरें करतलो. उत्पत्ती 11:6 आमी पळयता एक जमो लोकाचो एक तोर बांदूंक सुरू करता चिंतून की तांच्यान एक तोर बांदूंक जातली जी मोलबाग तिंगतली. आनी तातूंत सगळ्यांनी कबलात केली आनी तांणी सगळ्यांनी म्हटलें आमच्यान करूं येता. आनी बायबल एक अजापांची वस्त म्हणटा की देवान तांच्यो भासो मिस्तूर केल्यो, कारण तांणी सोत मानलेलें तांच्यान तें करूं येता. आनी ती एकवटान वावुरताली म्हणटोच करूंक घडटलें आसलें. म्हणटोच तांणी एक एकवट काडली ज्या वरवीं ती एकामेकाक सजमना जालीं. देखून ती तें करूंक पावची ना. जें तूं चिंताय तें चड मजबूत. देखून बायबल म्हणटा तुवें दर एक चिंतनांत ताब्यांत दवरूंक जाय. दर चिंतना ताब्यांत दवरूंक जाय. हो ग्रांथाचो भाग वयर घालुया 2 कोरिंथकारांक 10:4-5. 4 and 5. हांव जाणा तूं चडशीं हें ग्रांथ जाणो, पूण जर तुवें हो अजापांचो ग्रांथ पळोवंक ना. आमची झुजाची हत्यार संवसारी हत्यार न्हय, हत्यारां मासा लोकताची. देवाचे पदवेची हत्यारां ती आनी कोटा मोडूंक उडोवंक तांकां बॉल आसा. तूं म्हणटाय तर म्हजी हत्यारां कसली? हें आसा तुजें मुखेली हत्यार हांगासर. देवाचें उतर जावन आसा तोर्साद उर्बेची. तूं जेन्ना उतर उलयता तेन्ना देंवचाराक तोर्साद तुपलेल्या परी जाता. जेन्ना पासून आनी भासाभास थियोरी आनी समजीकाय नाकारता, देंवचार तुजे लागीं भासाभास करतलो, तो थियोरी आनी सजमोनी दितलो. आनी दर एक मिजाशी आनी वडविकाय जी आपल्याक देवाचेर स्वता जाणवायेतान विरुद्ध उबी रावता. आनी आमी कितें करता? आमी दर एक चिंतना मुखार वता. कितलीशीं चिंतना? दर ताब्यांत आसा ती चिंतना. आनी ती चिंतना ताब्यांत आसात क्रिस्ताची खोशी पालच्याक सोडवंदार तो नेमलोलो. आतां केन्नाय तुका दिसतलें की तूं सगलो वेळ तुज्या चिंतना बरोबर झगडटाय. एक बरी वस्त तुवें करूंक जाय. बरें तें चिंत आनी मागीर वायट चिंतनाक आनी लुगार आसचें ना.
देखून तुवें गरज शिकोंक तुजें खूद चिंतप करूंक आनी न्हय असोच बसून रावंक देंवन चाराक तुजें वोतीन तुजें चिंतप करूंक. बरें तर आतां आमी समजूंक जाय शरीरशास्त्र आनी बदलपाची चाल. देखून हांव तुका थोडी बदलपा वयर बारीकसाण दिता. बदलप एक चाल आनी चडशी एक लांब चाल. जेन्ना तूं एक गोंदोलान सांपडलेलें जिवीत बदलूंक करताय तें एक रात्री भितर जावचें ना. देखून तुवें खूब वेला पोरमोने वागोंक निबेल गरज. देव आमकां मुदार करता आमी उतर शिकतना किर्ती थान किर्ती आनी केन्नाय आमकां दिसता त्या किर्तेन मदें जायतोच वेल आसा म्हूण. कोण पूण जाणो कित्याची खबर करता ती बदलप भिरांकूल. कारण जरूय आमकां बदलप जाय आमकां बरें लागता ताबो घेवंक. आनी जेन्ना आमी देवाक कितें बदलूंक सांगता आनी तो सुरू करता तेन्ना आमकां दिसता आमचो ताबो ना म्हूण. आमी कितें पूण सोडून दिवचें पडटा आनी आमी कितें पूण येवजिता पूण आमी नकलो तें कितें तें आनी आमकां मेळटा आनी आमच्या नेजो आमकां कितें मेळचें ताची आमकां वाज आयले आनी आमकां कितें करूंक जाय पूण जायत घोडीक आमी हे पोरणी वोस दवरल्यात बरी. तशें जालां तशें केलां. आनी जर आमी खरेंच बदलूंक सोदतात तर जाल्यार सुरवातेक थान आमकां तें आतवेंच कशें दिसो येता ओ नको कितें जातलें तें. अशें तुका जालां जशें परी कितें पूण बदलूंक जाय म्हज्यानी परी जियोंक जायना. देवा उपकार कर आनी कितें पूण बदल आनी जेन्ना तो तोच करूंक सुरू करता तूं विचारता अरे तूं कितें कोत्ताय. आयज हांव कितें वाचतालें जें म्हाका म्हत्वाचें कशें लागलें थंय म्हणटा लॉर्ड ऑफ द रिंग्साचे वयर आमकां सगल्यांक आपआपलें भाशांतर आसा. आनी हाची म्हणणी अशी जेन्ना आमी ल्हान आसता आमी आमच्या जिविता भोंवतणी एक रिंग काडटा आनी आमी तातूंत भितर सरता आनी म्हणटा ही म्हजी मुदी आनी हांव ताचो धोनी. आनी तातूंत मिसळूंक जावंक चिंती नाका. बरें चतूर आसाय देव तुजे मुदी भितर येता. बदलप फकत येता कित्याक आमी भिरांतीचो फुडो करतात आमच्या जिवितांत. न्हय आमकां भिरांत दिसना म्हूण पूण आमी भिरांतीचो फुडो करतात म्हूण. भियेनाका हाची म्हणणय न्ही तूं भियेनाय हाची म्हणणी तूं ताका तुजेर ताबो घेवंक दिवचो ना. जे परी वस्तू बदलूंक सुरू जातात सगल्यांकूच भिरांत दिसता. सोत म्हटल्यार दोर एक दादलो आनी दोर एक बायल भियेतात आनी सोत सांगल्यार जोर तें ना तर पिशें तें अशें. कित्याक आमी जाणव जावंक गरज देवा विने आमच्यान कांयच एक करिनेजो म्हूण. गरज म्हाका आसोंक तंदुरुस्त मनाची भिरांत जेन्ना हांगा वयर येवन तोंड उकडून वजार लोकां समकारा हांव अपेक्षा दवरता की सारकी उतरां भायर सोदतली म्हूण की देव म्हाका मात दाखयता आनी म्हज्यान ताका आदार दिवंक जाता. आनी हांवें हांगा वयर येवन चिंतपाचें न्हय हें खावपाचें केक हांवें हें 1000 पावटी केलां. तूं जाणो एक पिसो कोण तो मुन्नी आसा एक स्वता विस्वास दवरपी दादलो एक पिसो. देखून गरज आमकां एक तंदुरुस्त भिरांत आसोंक एक भिरांत जी म्हणटा म्हाका भिरांत दिसता देवा विने म्हज्यान कें करिनेजो. म्हाका स्वताचो विस्वास नाका म्हाका देवाचेर विस्वास जाय. तुका जाय जर तुका नोकरी जाय तुवें सारके रितीन भियोंक जाय की तुका हे मेळची ना देवान तुका फेवर केल्या बगर. आमी यसवोन जावंक एक कारण आसा की आमी आमचेरूच पातयेवन मुखार वेतात चिंतून आमच्यान तें करूंक जातलें. चलात देविरान म्हटलें हें म्हाका आवडटा ज्या वेळार हांव भियेता हांव देवाचेर विस्वास ठेवतां. डेवीड भियेतालो आमी सगळीं केन्नाय तरी भियेता. तुका दोतोराचो वायट रिपोर्ट येता सगळ्या परस पयलें तुका भिरांत दिसतली. फुडले पावटी तुवें म्हणूंक जाय ज्या वेळार हांव भियेता हांव देवाचेर विस्वास ठेवतां. हाकाच लागून विस्वास आसा आमकां तशें दिसतच आमी तकले वयर वेता आनी आमी करूंक जायना. म्हाका भिरांत दिसता देवा पूण हांव तें भिरांत म्हजेर ताबो घेवंक दिवची ना. हांव ताचो फुडो कोत्तेली. धीरताय न्हय भिरांत नासतोच ती भिरांतीक फुडो करता. ती तिका तोंडान म्हणटा म्हाका कशेंय दिसो परवा ना हांव देव सांगता तेंच कोत्तेली. आनी बदलप भिरांतीचें एक व्हड कारण कित्याक लोक जियेता वाज हाडपी वाश्टें जिवीत
कित्याक तांकां बदलप करूंक दम ना. म्हाका उगडास आसा हांव कितली भियेल्ली ती हांवें शेवटाचो निशोय करतोच सदांच्या जिविताक पाठ करूंक आनी फूल टायम मिनिस्ट्रीन भितर सरोंक. मोगाल देवा, तुका खबर आसची ना हांव कितली भियेल्ली ती. हांव एक घोरकान जी फेंटेन मेजुरी रावता आसून तेका भुरगीं आनी हांवूच म्हजें सारकें नांव नकलो. आनी म्हाका दिसलें की देव म्हाका आपयतलो म्हूण. उतर सगल्या संवसाराक शिकोवंक आनी सगळीं म्हणजे हांव चिंती हांव फाल्यार जालें आनी हें सगळें चिंतली आनी फाल्यार जालां म्हूण. पूण म्हजे भितर हें आसलें म्हाका करूंक जाय, हें म्हज्यान करूं येता. तेन्ना देंवचार म्हज्या मना विरुद्ध येतालो, तो म्हज्या भावना विरुद्ध येतालो. चलात आतां जिन्सा तरेच्यो शिड्यो आसात. थोडी तुमी खूब वेळ जाला शिरकोन उरल्यात आनी देवान तुमकां हांगा पाठयल्यान मेकलीं जावपाक. केन्नाय आमी भिरांतीक लागून वायट निर्णय घेता. हांव 18 वर्सांची काजार जाली. हांव जोबर वोक्को नासल्या दादला लागीं तेका भियेल्ली हांव कोणाकूच नाका म्हूण. आनी तातूंत दार उकोरली आनी 5 वर्सांक भोगूंक दूख आनी त्रास आनी नाकारणी आनी माल tratamento. भियोन निर्णय घेवचे न्हय, भियोन. खात्री कर की तूं शांती आनी उर्बेच्या मार्गार आसाय. आयक बदलप सगळे तरेच्यो भावना उत्पन्न करता. व्हडले निर्णय घे नाका. तुजी भावना चड वयर वो चड सकल आसतोच. तूं तुज्यो भावना बरे वयर आसतोच व्हडलो निर्णय घेताय कितें जातलें जेन्ना तें उरपटपण काबार जातोच आनी आतां तूं कांयच न्हय, कांयच ना. हांव सदांच म्हणटा भावना सुसेगाद जावन नी मागीर निर्णय घे. एका मोटराच्या शोरुमान पास जाताय, वेल पासार करूंक भितर सरताय आनी वेच्या आदीं कोत्रात पेपरार सही कोत्ताय. तुमचे जायत्या लागीं आसतल्यो वस्तू ज्यो तूं दुखी आसताय आतां घेतलेल्यो म्हूण. तुवें एक निर्णय घेतल्यार पासून कितें बदलूंक तुका धीर पासून आसतोच कितें बदलूंक. आनी वो एक म्हत्वाचो भाग तुमकां थोड्यांक. तुवें एक म्हत्वाचो निर्णय घेतल्या उपरांत कितें पूण बदलूंक तुवें वेळ घेवंक जाय त्या बदलपाची संवय जावंक. कारण जरूय ती तुका जाय आनी तूं जाणय जाल्यार लेगून तें सारकें म्हूण तुजो आनीक एक भाग आसतलो जो तें नाकारतलो. हांव तुका एक उदाहरण दितां. 32 वर्सां हांव मिनिस्ट्रीन आसल्या उपरांत आनी घडयेक हें सुरू जालें हांव नकलो जायत. जेन्ना 28 वा 30 वर्सांची मिनिस्ट्रीन आसतोच म्हाका अशें दिसलें की कितें पूण बदलूंक जाय. कित्याक म्हाका बेश्टेंच अशें दिसा हांव एक सुक्या नदीशी बसलेली. कोणूय इलायजाची काणी जाणो? तूं जाणें देव ताका नदयेशी जोयतालो आनी ती एक बरी ल्हान सुवात आसली. गांवांत दुको लायलेली पूण नदयेशी ताची काळजी जाताली आनी बायबल सांगता नदी सुकली. म्हाका हें आवडटा. म्हाका दिसता जायते पावट आमची नदी सुकता आनी आमी थंयसरूच बसून रावता. पूण तूं जाणय म्हाका म्हत्वाची वस्ती दुसऱ्या सुवातेर देवान इलायजाक धाडटा. थंय कांयच वेगळें नासलें. म्हणजे तो ते नदयेशी बसो आनी कावले ताका अजापांनी खावयताले. म्हणजे तुका कशें दिसता देव तुज्या नुस्त्यार दर सकाळीं उडोवन आयल्यार? उरलेलो संवसार दुकोलांत आसा आनी तो बसला देव अजापांची ताची काळजी घेता. नदी सुकली आनी देवान ताका एके सुवातेर व्हेलो जूंय एक गरीब कोटकी निराशी जीव दिवपी रान तरी तांची काळजी घेताली. एलायजा आसलो एक तो सगळ्या परस व्हडलो बाकनार जो जिवो आसलो. म्हाका दिसना तें एक बरेपण ताका दिलें म्हूण. तूं जाणय म्हाका सेंट लुईस एके इगोर्जेन सर्वीस आसली. तो आसलो म्हजे मिनिस्ट्रीचो दुसरो भाग. हांवें बायबलीची शिकोवन 5 वर्सां दिलें. हांव उपरांत देवान म्हाका सांगलें म्हजें काम थंय सोंपलें
आनी हांवें आतां म्हजी मिनिस्ट्री घेवन वचोंक जाय पूरब, पश्चिम, उदेन आनी दक्षिणाक. केदें व्हडलें. एकूच आगोडाय आसली म्हाका कोण वोको नासलो. आनी तुज्यान वचोन एके इगोर्जेच्या दारार मारून म्हणूंक जायना देवान म्हाका दादला म्हज्यान प्रवचन करूं येता. म्हणटो जावं गेली पूर्व सेंट लुईस, पश्चिम सेंट लुईस, उदेन सेंट लुईस आनी दक्षिण सेंट लुईस. हांव नोकलो आसलें कितें करचें तें तर हांव अशींच म्हज्या शहराच्या चारूय कोनशांनी गेली आनी व्हडल्यो जमाती केल्यो आनी खरेंच ल्हान जमाती. आनी सोट म्हणल्यार तें हांवें म्हजी शिर्वीस सोडटोच हांव उण्या लोकांक प्रवचन दितालीं, हांव शिर्वीस करतालीं त्या परस. पूण म्हजी शिर्वीस एक सुकलेली नोदी जाल्ली. हांव थंयसर खोशी नासली, हांव थंयसर दादोशी नासली. म्हाका दिसो कितें पूण चुकता म्हूण, म्हज्यो गरजो पुरो जालो ना, हांव जाणो आसली कितें वायट आसा. शेकी म्हजो बॉस पॅस्टरान म्हाका म्हटलें तुजें प्रॉब्लेम कितें. आनी हांवें म्हटलें हांव नोको जायत कुडीक हांव हांगा आसूंक फावो ना तें अशेंच. आनी हांव वचोंक कितली भियेल्ली आनी खूद म्हज्या पांयार रावोंक की जोरी म्हाका जाय आसलें तरी हांव ती चिंतना म्हज्या मनाक येवंक दिनासली. म्हणटोच ताणें सांगतोच तुका कितें जालें आनी हांव म्हणून हांव नोकलो जायत हांव हांगा आनी आसूंक फावो ना. ताणें म्हटलें बरें तर तूं अशें चिंतें. हांवें म्हटलें हांव नोको कितें चिंता ती. म्हणटोच हांव घरा गेली आनी मागणें करूंक लागली. आनी तेन्ना देव म्हजे लागीं एकदम स्पश्ट उलयलो. घे तुजी मिनिस्ट्रीनी वच पूरब, पश्चिम, उदेंत आनी दक्षिण. पूण तूं जाणोय कितें हांवें जायतीं वर्सां काडची पडली आनी म्हाका दिसोन येतालें हांव आसली थंयच रावंक जाय आसली. चला तूं केन्नाय तरी बदलप केला आनी मागीर तुजी परिस्थिती अशी दिसता की तूं आसलें थंय रावंक जाय. आनी म्हाका अशें दिसलें हें म्हत्वाचें तुमकां सांगूंक कित्याक जायती पावटी तूं बदलप करता तें चलो ना. तुवें तें चलतलें म्हूण चिंतलेलें तें पोरी. पूण देवाचो एक प्लॅन आसा. आनी कांय भाग तुज्या जिवितांत तूं सारतना ताची नितोलसाण आनी परिक्षा जाता. आनी हांगा म्हाका जाय तुका हें सांगोंक जेन्ना तूं एक वस्त सोडटा ते पोरी इलायजान ती नोदी सोडली आनी मागीर थावें जालें की ताका तें बरें मेलोंक ना म्हूण. तूं जाणोय कितें म्हत्वाचें थंय आसलें तें ताची परिस्थिती सुदरली हें जबार म्हत्वाचें नासलें. म्हत्वाचें आसलें तें तो देवाच्या खोशेक पाल दितालो. आनी तूं पयशी हांवें सेंट लुईस इगोर्जेन म्हजी नोकरी सोडटोच हांव 400 लोकांक शिकयतालीं ते 4000 शिकोवंक पावलीं हें म्हत्वाचें नासलें. कारण तशें जावंक ना. हांव 400 ते 500 शिकयतालीं आनी 40 आनी 50 जालें. आनी तें आगोड लागलें. म्हाका बरें लागोंक ना पूण म्हज्या काळजान शांती आसली. कारण हांव जाणो आसली हांव देवाक जाय तें कोत्ता म्हूण. हातून बिलकूल सोजमोनी नासली. म्हज्या परिस्थितीन आजुनूय कांयच मुद्दत जालें दिसोंक ना. पूण हांव जाणो आसली देवाक जाय तें हांव कोत्ता म्हूण. तर तुवें कांय बदलोवपाक केल्यान वो कांय बदलोवपाक करूंक जाय. तुका गरज सोजमूंक कितें तुवें काळजांतान करूंक जाय, काळजांतान करूंक जाय, काळजांतान करूंक जाय. कित्याक हांव तुका खात्रेन सांगता दुस्मान तोजवीत करतलो तुका दाखोवंक की तुवें कसलें पिशापण केलां म्हूण. चलात आतां. म्हणटो सारल्या उपरांत 28, 30, 32 वर्सां मिनिस्ट्रीन हांगासर हे मिनिस्ट्रीन जाचो हांव चड मोग कोत्तां जावंक लागली एक सुकी नोदी म्हाका. आनी हें तूं सोजमना तर केन्नाय जेन्ना वस्तू सुकता तुका फकत जाय बदलूंक. मागीर केन्नाय तुज्यान त्यो वस्तू सोडूं येतात ज्यो देवाक नाका तुवें सोडलेल्यो. चलात. तुजे काजार तुका एक सुकी नोदी कशी दिसता म्हूण हाची म्हणणी न्हय तुका दुसऱ्या दादल्या वो बायरेशी वचोंक जाता. आमेन. जायत गोडेक तुज्या काजारान थोडो दिविर्तीमेन जाय. चलात. आनी गोडेक तूं जावन शकता तो घडूंक हाडपाक. दुसऱ्यान तें करूंक सदांच रावचे बदलेक जायत गोडेक तुवें तें करूंक जाय. चलात. कित्याक तूं तोच बीत करिनाय कितें पूण मातशें हातवेंच करूंक. कितें मातशें दुसरेंच. कितें दुसरें तुज्या जिवितान जें कितें तुका सुकें लागता, जें कितें मेल्लें लागता. बरें म्हाका अशें दिसता तूं जाणूय हांव तुका सत सांगता अशीच बेजार जाली हें करून. आनी म्हाका प्रवचन करूं नाका अशें न्हय. म्हाका देवाचो मोग आसा आनी म्हाका जाय म्हज्या जिवितान आपोवण्याक पाल दिवंक. पूण तें फकत जोमाती उपरांत जोमात जोमाती उपरांत जोमात जोमात. आनी तुका खबर आसा खरेपणी देवाक जाय आसलें. हांवें थोड्यो वस्तू बेनूंक ज्यो खरेपणी गरज नासली आनीक हांवें त्यो केल्ल्यो. गरज आसली आमच्या दोगां वाडलेल्या पुतांक कसलो तरी
अधिकाराची जुट्टी सांबाळच्या गरज नासली आमी सगळे थारावे आमीच घेतलेले तोर फार आमीच मारूंक गरज नासली जे पळय कितें जाता तितलेंच म्हायती आमकां मेळोंक गरज नासली आनी गरज आसली आमकां थोडो विसय घेवंक आनी थोडो वेळ घेवंक करूंक जे आमी करतात ते आनी अजाप आमचें कशें एक सुकलेली नदी जी हांव सजमताली हांवें थोडे भोव बदलपाक करतच उदक परत व्हांवूंक लागलें पूण हांव तुका सांगता त्या बदलपाची म्हाका गरज आसली तें बदलप गरजेचें आसलें तें बदलप म्हज्या बऱ्याक आसलें पूण मागीर सुमार 1 वर्स वा 2 1.5 वर्स त्या उपरांत तोर पावटी म्हाका गमलें ऑफिसान कसलो थारावो घेतला म्हूण जाची म्हाका खबर नासली म्हाका तें मानूंक ना म्हाका जाय तुवें आयकोंक जरी गरज आसा थोड्यो वस्तू बदलूंक ताची सजमूनी न्हय तुका त्यो रोखड्योच बऱ्यो लागतल्यो तुका वेळ दिवंक जाय ताची संवय जावच्या तुका गमत तुका दुसऱ्या प्रांतान वचोंक आसा म्हूण हाची सजमूनी न्हय तूं एकसुरें आसचें ना बदलप जिविताचो एक भाग जर तुका बदलप जाय जाल्यार पयली वस्त करूंक जाय तुजें मन बदलूंक जर तुका दिसता तूं सुक्या नदी सरशें आसा असोच वको नाका देवाक पयलो विचार कितें बदलूंक जाय तें आनी अजाप जायनाका ताणें म्हटल्यार तूं जर तुजी सिर्वीस एका सुक्या नदी परी दिसता जायत शिर्विसी विशीं तुजें नवी चिंतना आसूंक जाय जायत घडयेक तुवें परत उपकारी जावंक जाय तुका शिर्वीस मेळ्ळी म्हूण जायत घडयेक गरज तुवें नव्या डिपार्टमेंटान ट्रान्सफर घेवंक जायत घडयेक तुवें आनीक जबाबदारी मागोवंक जाय खोशी बदलूंक हाची मुन्नी सदांच न्हय तुवें कितें सोडून दिवंक जाय पूण केन्नाय दिवंक जाय तुजा न्हय जायत घडयेक तूं एक इगोर्जेन आसा जी तूं वादना म्हणजे गेल्ले पावटी तूं वाडलोलो ते 1902 वर्सा आनी सोत म्हटल्यार तें येर दोर सुमारांक तूं म्हाका आयकोनाय तर तुका कांयच खबर आसची ना हांव फकत तुका सोत सांगता पूण तूं फकत वचून रावलोय कित्याक तुका नाका मामाक तापोवंक तुका नाका शामांक तापोवंक चल आज जमत सोंपल आयली हांवें शेकी तोकोस केल्या बरो आनी सोत तें ये तूं एक सुकी नदीशी बसला थंय तुका कोण जेवयना तुका फावो ते धीर आसोंक जाय उबो रावन म्हणून म्हज्या हांगा फकत बसोन दाखवेलीचेर मरोन आसा हांवें खंय तरी वचोंक जाय जंय म्हाका देवाचें उतर जेवण मेळटलें तातूंत म्हज्या बदलूंक आनी वाडत वचोंक येता म्हाका जाय सुमारच्या शेवटाक तूं सगळी धिरीच जालेली आनी देवाक म्हणोक देवा म्हाका जाय तुवें म्हाका बदलूंक म्हाका जाय तुवें उजार करूंक संवसारान कितें बदलूंक तूं म्हाका उजार करूंक सोदताय तर हांव सोत मानता तुज्यान कितेंय बदलूंक जाता म्हाका म्हजे परिस्थितीक म्हज्या भुरग्यांक म्हजें काजार म्हजी कमाय तुज्यांक बदलूंक जायना तसलेंच कांय ना हांव जाणो तें बदलप सोंपें न्हय पूण हांव भास दिता हांव तुका जाय थंय आसतें न्ही सगळ्याच वेळार हांव फकत हांगा बसोन कुसची ना म्हज्या गाणेऱ्या चिंतना न्ही आमेन सगळी बोब मारात बदलप बरें आतां उठोया वय गरज आमची चिंतना बदलूंक आमचें जिवीत बदलच्या आदीं आमचें मन थोर निटायर पडोना जाल्यार आमचें जिवीतूय निटायर पडचें ना फिलिपकारांक फोवयट खरेंच बरो ग्रांथ तो म्हणटा शेकी भावानो भयणीनो बऱ्यो आनी मान फावो आसलोल्या गुणाचेर तुमचो इकलो दवरात जें कितें खरें आनी वर्तें जें कितें नितीन सारकें गुन्या आनी मेकलें ज्या किताची आमी अपुरबाय आनी तोखणाय करता तुमच्या मनांत घोलयात आतां हें आयकत तो म्हणटा तुमच्या मनांत घोलयात हें आमकां खरेपणी सांगता गरज म्हूण आमी बरी चिंतना चिंतूंक तुज्या फायद्याचें चिंतना चिंतूंक नाकारनी सवें वोडटा तसलो मनीस जाय नाका वचो लोकां बद्दल बरें चिंतिना तो तूं तुकाच आदार दितलो जर तूं तुका आसत बरें आनी फलादीक जावचें चिंतप चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोल केली म्हूण सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट्टा उपकार कर आनी मेळो choicemaya.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी आमी संवसाराचे सरभोंवडी क्रिस्ताचो मोग परगटू